state-of-art and sophisticated equipments installed in the premises. प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ उपसंचालक अजय सिंघल हांणी ह्या नव्या सुविधेवरवीं नागरिकांक आनी हेर संस्थांक आपल्यो कागाळी नोंद करपाक तशेंच हेर सहकार्या खातीर मजत जातली अशें सांगलें. It's a matter of immense pride and pleasure for all the Department of Telecom, WMO and the people of Goa that a permanent monitoring facility to ensure good quality of spectrum for the citizens of Goa and for the service providers and wireless services in Goa is stationed with world-class facilities. And I am very much sure that in the years to come and decades to come, this spectrum monitoring station, wireless monitoring station we call it, is going to serve the people of Goa as a in the best interest of ensuring quality spectrum, and they will not just monitor the frequency, they will watch, ensure and enable the seamless connectivity in the state of Goa. हरवळे धबधबो आनी श्री रुद्रेश्वर देवूळ वाठाराचे सोबितीकरण प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बसयलो. ह्या वेळार केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष यशवंत मडकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोयच्या पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर दर्यादेग वाठाराच्या फुडें वचून हांगाची देवळां आनी हेर पर्यटन थळांक उर्बा दिवपाची गरज आसा, जाका लागून आध्यात्मिक पर्यटनाक अदीक वाव मेळटलो अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. तुम्ही जर का लहानशा गोंयांत परिसर आसात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत जो विकास केला तो आमी केन्नाच म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांच्या खातीर विकास डेव्हलपमेंट प्लॅन केल्लो आसा. पण फाटल्या 10 वर्सांचो विकास 50 वर्सांत जो विकास जावंक नाशिल्लो तो विकास आमी ह्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत करून पळयला. आणि तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, अटल सेतू आसतलो, जुवारी पूल आसतलो किंवा मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोण आसतलो. आता नुकतोच ओपन केल्लो आमी मडगांवांत तो बायपास आसतलो. इतकेच न्ही तर तुमी खेळाच्या क्षेत्रांत केल्लो विकास पळयात. खेळा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे गोंयांत तयार जाला ह्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाज्या खातीर आनी दुसऱ्या राज्यांत ना. आज फिडेचो वर्ल्ड कप गोंयांत चालू आसा, जेका आमी फिडे चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप ही गोंयांत चालू आसा. फाटल्या आयर्नमॅन 70.3 म्हणजे इंटरनॅशनल इव्हेंट आज गोंयांत घडोवन हाडटा. वर्ल्ड टेबल टेनीस हे गोंयांत जाले, वर्ल्ड व्हॉलीबॉल हो गोंयांत जालो. म्हणजे तुम्ही विचार करात ह्या पुराय भारत देशात जगावयले टुर्नामेंट जर ऑर्गनायज करपाचे जाले आसत जाल्यार ते लोक आज गोंयांत येता. हे आमच्या खातीर भाग्याची गरज आसा. भौशीक येरादारी खातीर वापरात येवपी टॅक्सी विशीं आयिल्ल्यो कागाळी बेगिनात बेगीन सुटाव्यो करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण हो विशय सुटावो जातलो, जेणे करून गोंयांत येवपी पर्यटकांक असुविधा जावची ना अशें तांणी मुखार सांगलें. So when a person after leaving the hotel, since the Goa Miles taxi is not allowed up till the hotel, they have to trek 1 kilometer, 1.5 kilometer with all their bag and baggage. So this is a very ugly situation. This does not augur well for an international destination which Goa is. Okay. And I think we have reached a point of no return. So we will have to take some strong action, which you will see things happening. Tourism Minister, me as Transport Minister and Honorable Chief Minister have been discussing it. We will come out with a solution. I don't want to make it public even before that is. केंद्रीय माहिती आणि वितरावण राज्यमंत्री के मुरुगन हे इफी खातीर गोंयांत पावल्यात. तेन्ना मोपा विमानतळाचेर थळाव्या अधिकाऱ्यांनी तांकां येवकार दिलो. हातूंत प्रसार भारतीच्या आकाशवाणी आनी पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां येवकार दिलो. विज्ञान विषय शिकतना दर एक विद्यार्थ्याक 1000 प्रस्न पडूंक जाय आनी त्या प्रस्नाक शास्त्रीय नदरेन जाप सोदपाची वृत्ती निर्माण जाल्यारच फुडाराक व्हड शास्त्रज्ञ तयार जातले अशें दोनापावलच्या भारतीय दर्या विज्ञान संस्थेचे शास्त्रज्ञ सुहास शेटये हांणी स्पश्ट केलें. आयज कुर्टी फोंडेच्या दादा वैद्य हायस्कुलाच्या विज्ञान प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले. शास्त्रीय पद्धत दवरल्यारूच आमकां आमच्या प्रस्नाक समाधानकारक जापो मेळूं येता अशें तांणी सांगलें.
Firoz is here, your own alumni, and myself, we work in National Institute of Oceanography because 70% of our Earth is covered by ocean. The way we are planting trees on land, same way we are right now. Example, I am working to grow the trees in the ocean. Land plants require fertilizers, nitrogen, phosphorus. Similarly, oceanic plants also require fertilizers. Different parts of the ocean, they are devoid with different types of nutrients. So I go out we have research ships, 2 ships we have, and I hope. फोंडा तालुका मर्यादित ह्या विज्ञान प्रदर्शनात 27 माध्यमिक शाळांनी वाटो घेतलो। या विज्ञान प्रदर्शनाच्या उक्तावण सोहळ्याक श्री अमेय विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष संदीप खांडेपारकार, अमेय विद्याप्रसारक मंडळाच्या उच्च माध्यमिक शाळेचे प्राचार्य सुभाष जाण, दारावैद्य उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सुषमा पाटील, उपमुख्याध्यापक सुशांत उजगावकर आणि व्यवस्थापन समितीचे वांगडी उमेश कुलकर्णी हाजीर आशिल्ले। दारावैद्य हायस्कूलचे माजी विद्यार्थी संघटनेच्या पालवान हे विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केले। आणि आता खबरापत्रांनी घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। अंदूच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावणाचो सुवाळो सामान्य नागरिकांच्या हाजेरीत एका खासा मिरवणुके वरवीं जातलो, जातूंत 12 चित्ररथ वांटेकार जातले आनी भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडोवन हाडटले अशें केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण राज्यमंत्री के मुरुगन हांणी इफ्फीचे निमतान आयोजीत केल्ल्या खासा कर्टन रेजर पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें। International Film Festival is enhancing new items. See, every year the traditional inauguration will happen in the Shyam Prasad Mukherjee Stadium. But this year we are planning some differently and to involve the local people. For that, this time one parade is organized, almost 34 parades from various states and various departments. From Goa government itself, 12 tableaus are there planned. So everything that reflects some regional traditions, culture. So like that, because of this platform, International Film Festival, this platform is a bridge for the global, reach global audience. So for that, our Indian ethos, our Indian system, our Indian culture to exhibit in this tableaus. So for that, various states and departments, they are taking place. इफ्फीच्या निमतान येरादारीची फावो ती व्यवस्था केल्या अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना दिलें। इफ्फीचो समारोप सुवाळो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो अशी माहिती लेगीत तांणी मुखार दिली। Ceremonial opening celebration of the festival. As all of you know, the PSG complex and in front of the old GMC complex will be the venue for the inaugural function. The route of the Iffi parade, and the parade will be the commence at the old GMC building at 3:30 p.m. and proceed
holistic towards the Kalakadari, showcasing the vibrant spirit of the Indian cinema and Goan culture artistry. बिहार विधानसभा वेंचणुकेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ऐतिहासिक जैत मनोवपा खातीर पर्याय वाठारांत जैत रॅलीचें आयोजन जाल्लें. हातूंत नागरीक, तरणाटे आनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उमेदीन वांटो घेतलो. ह्या वेळार थळाव्यो आमदार देविया राणे हांणी ह्या जैतांतल्यान सबका साथ, सबका प्रयास आनी सबका विश्वास ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ल्या मोखीच्या आदारान देश उदरगतीच्या वाटेर आसा अशें मत उक्तायलें. आज अत्यंत सामको खुशीचो दीस, कित्याक परत एकदा आमचे भारतीय जनता पार्टी, आमचे देशाचे नेते मोदीजी, आमचे पार्टीचे नॅशनल अध्यक्ष नड्डाजी, आमचे अमित शाहजी आणि तांची पुराय टीम आणि आमची भारतीय जनता पार्टी हांणी परत एकदा सिद्ध करून दाखयलें की भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ कित्याक पार्टी, सगळ्या दृश्टीन कित्याक सर्वश्रेष्ठ, कित्याक इतल्या लोकांचो करोड लोकांचो कित्याक तांचेर विश्वास आसा. आनी परत एकदा बिहारचे काल पळय इलेक्शन जालें आनी तातूंत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जी भारतीय जनता पार्टीक आनी NDA सरकाराक जी मेळ्ळ्या ते हे एकच दाखोवन दिता की जी पार्टी सगळ्या सामान्य लोकांक एकत्र घेवन फुडें सरता. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकीर उत्तर गोंयच्या 7 दिव्यांगांक दुचाकी आनी इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर्सचे वितरावण जालें. ही कार्यावळ पणजेच्या पर्यटन भवनात घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपणे गरजू विद्यार्थ्यांक फावो ती मजत दिवपाचे वेगवेगळ्या रितीन यत्न केल्यात. तशेंच कितल्याशाच प्रकल्पा वरवीं गरजवंतांक मजतीचो हात दिला अशें सांगलें. त्या संदर्भात आम्ही नामायती फाटल्या हातूंच्यान आमी जवळ जवळ 7 3 व्हिलर बायक अश्यो हें केल्ल्यो. तातूंतल्यान जवळ जवळ 8,50,000 ताचे अशें जाल्ले. तातूंतल्यान रंगनाथ रेडकर, चिंबल, मिथुन शिरोडकर, साल्वादोर जमून, रिटा, परपेच्युआ फर्नांडीस ऑल्डोना, समीर अशोक हळदणकर एकोशे, प्रसाद विष्णू वळवयकर सुर्ला, अनिल फोंडू नायक गांवकर अडकोणा आणि देवेंद्र पार्सेकर मांद्रे हांकां एक गेल्या लोटाक आमी दिल्ल्यो ह्यो आशिल्ल्यो सादारण. आनी आज ताचे बेगीन आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा एक आमचो खासदार निधी मेळटा. ते सगळे हांगा सगळ्यांक पळयल्या नंतर ताचो एक बरो उपयोग जाता. हांकां पयशांचो उपयोग जे आमचे हँडिकॅप भाव तांचे लायफूच तशें आसता म्हणून ती मदत तांकां आमी करूं जाय. तांकां आमी प्रायोरिटीन ही मदत करतात. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.9 अंश सेल्सियस आणि उण्यार उणें तापमान 20.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरच्या नौगाम पुलीस स्थानकार जाल्ल्या स्फोटांत 9 जाणांक मरण. हातूंत सरकारी अधिकारी आनी नागरिकांचो आसा आस्पाव. केंद्रीय घर मंत्रालयान घरच्यां कडेन उक्तायल्यो संवेदना. भाजपान पयलेच फावट जनजातीय कल्याण मंत्रालय स्थापन करून आदिवासी समाजाक मुखार हाडला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिरसा मुंडा जयंती उत्सवात घेतलो वांटो. तरणाट्यांनी आपल्या कुशळटाये वरवीं देशाच्या उदरगतेक योगदान दिवचें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी युनिटी मार्चात मारलो उलो. अंदूच्या इफ्फी उक्तावणात भारतीय संस्कृतायेचो 12 चित्ररथांच्या मिरवणुकेत मुखेलपणान जातलो आस्पाव. केंद्रीय माहिती वितरावण मंत्र्यांनी दिली माहिती. महोत्सवाचो समारोप सुवाळो जातलो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृहात. भौशीक येरादारी खातीर वापरात येवपी टॅक्सी विशीं आयिल्ल्यो कागाळी बेगिनात बेगीन सुटाव्यो करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांची माहिती. आणि आता निमाणे कडेन
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात.